नमस्कार तुमका आताच आम्ही एक प्रेस रिलीज केला आणि सोशल मीडिया पेजीचेर आम्ही आमचे डिटेल्स जे घातलेले आसा आणि विरेश बोरकराक तेजे ऑफिशियल ईमेल आयडीसून आणि आमच्या पार्टीच्या ईमेल आयडीसून ताका आमी ईमेल केल्ली आसा. विरेश बोरकर आयजच्यान आमचो पार्टीचो मेंबर ना म्हणून पार्टीन हे आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी आयज अनावन्स केल्लें आसा. हे डिसिजन जे आसा जे टर्मिनेशन ऑफ विरेश बोरकर एज अ पार्टी मेंबर हे पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा, पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आसा त्याच्या आधार धरून आणि कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी घेतलेली आसा. ताका केन्ना आमी शोकोस नोटीस धाडलेली, त्या 5 रिमांयडर्स केन्ना धाडले आणि त्यांनी कितें कितें केलां स्टेप वायज ते आमी 3 पेजीचेर बरयल्लें आसा. सगळ्या लोकांक सांगता आयजसून तो पार्टीचो MLA म्हणून ना, पार्टीचो मेंबर म्हणून ना. सो तेजे कितें स्टेटमेंट्स येता, तेजे कितें सर्क्युलर्स येता, ऑर्डर्स येता ते पार्टीचे ऑफिशियल नासची ना. सो पार्टीचो मेंबर म्हणून ताका आमी काडलेलो आसा. आता तरी विरेश बोरकराक एक फायनल मेसेज की आमी कालूच सांगलें की एंड गेम ही स्टार्ट जाल्ली आसा आणि आयज तुमकां एक लास्ट विरेश बोरकराक सांगता आता तरी हॅप्पी जा, कित्याक तुवें मुद्दम कॉन्स्पिरसी केल्ली भुरग्यांचे सॅक्रिफायस वाट लावपाक आणि जो मनोज परब आमचो जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो पयलींचो ताका भायर काडपाची तुवें कॉन्स्पिरसी केल्ली, कित्याक तुका दुसरे पार्टीन जॉयन जावपाक जाय आसलें. आतां तूं फ्री आसा, हॅप्पी आसा, जा कोण खंय जॉयन जावपाचो आहा तो काँग्रेसीन वयता, तूं वच BJPन वयता, तूं हॅपिली जॉयन जा. मात पार्टी आतां एक युनायटेड फोर्स जावन एक वांगडा वचोन जशें काल भुरग्यांनी सांगलां सगळे आमी वयतले आणि तेंचोय आमी इमोशन्स आयकून हे डिसिजन घेतले आणि खूब वेगळे डिस्कशन जाले. खूब ताका आमी टायम दिलो, ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने ताका टायम दिलो, 5 रिमांयडर्स दिले. इतली व्हडली कॉन्स्पिरसी केली तेणी पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी टेक ओवर करपाची, मनोजाक रिजायन दिवपाक लावपाचो हो एकमेव कारण आसलो. आणि ताका सांगता की आतां तरी खुश हॅपी जा आणि ही पार्टी जी आतां फुडें आमी चलयतले ते आमचे ऑफिस बेरर्स जाल्यार मेंबर्स जावन आमी युनायटेडली हे जे फुडले इलेक्शन्स आहा ते कॉन्टेस्ट करतले. बट लोकांक सांगता विरेश बोरकर हो पार्टीचो मेंबर ना, आयच्या डेटीसून तो पार्टीचो मेंबर ना आणि तेजे आनी पार्टीचे कांय रिलेशन ना. देव बरें करूं.